गोवा फॉरवर्ड पक्ष आपल्यो सगळ्यो संघटना ज्यो आसात वेगवेगळ्यो त्यो मजबूत करपाच्यो घट्ट करपाच्या कामाक ऑलरेडी लागिल्लो आसा. जसे आमचे ब्लॉक्स वेगवेगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितरले ब्लॉक आमी घट्ट करतात, तशेंच वेगवेगळी विंग जी आहात, महिला विंग, युथ विंग आनीक मायनॉरिटी विंग. आणि आज आमची मायनॉरिटी विंगाची बसका जाली. हातूंत भितर बहुतेक वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युएंसीचे आमचे मायनॉरिटीचे प्रमुख जे आमचे केडर आहात ते हांगा आयिल्ले. आमकां दिसता की सगळ्याक बरोबर घेऊन वचप हे आमच्या सेक्युलर देशाचे एक सूत्र. आणि त्या दृष्टीन गोवा फॉरवर्ड पक्ष कोणाकच आपल्या हॅबिटांतल्यान भायर दवरपाचो ना. सगळे लोक म्हळ्यार जे आमच्या गोंया भितर रावतात आणि जे गोंयकारवादी आसात त्या सगळ्यांक बरोबर घेऊन वचपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आणि तातूंत भितर गोंया भितर मुस्लीम समाज एक सायझेबल आसा आणि मुस्लीम समाजाचे इश्यू आमी आणि आमचो फुडारी विजयबाब सरदेसाय सातत्यान विधानसभेक आणि अदरवायज काढत आसा आणि तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न करता. त्या प्रयत्नाचो एक मुखाल्लो भाग म्हण आणि पार्टी स्ट्रेंथन करपाचो मुखाल्लो भाग म्हण आमी ज्या 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी शॉर्टलिस्ट केलात इन द फर्स्ट फेज, त्या 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर इमिजिएटली आमचे ब्लॉक प्रमुख थंय मायनॉरिटी ब्लॉक प्रमुख नेमतले. आणि त्याच बरोबर जुलय महिन्यात आमी एक मुखाल्ले काम मुखाल्लो वावर ह्या बाबतीत जुलय पर्यंत चालीक लायतले.